हांगा वेगवेगळ्या भुरग्यांचो 10वीच्या स्कुला भितर हांगाले कारण हांव बऱ्याचदा सांगता की सरकारी शाळा हे सगळे वायट अशें म्हणना. बऱ्योच सरकारी शाळा आसात ज्यांच्यांनी नांवय कमयल्लें आसा. म्हणजे आमी मॅनेजमेंट चलवणाऱ्या शाळा हे आसातच. देवेंद्र प्रभुदेसाय हांच्यांनी मॅनेजमेंटाच्या स्कुला भितरूय काम केलें. हांव स्वता पिंड हांगासर एक मॅनेजमेंटाची शाळा गेली 35 वर्सां चलयता. पण हे चलोवप हे वेगळें. पण सरकारी शाळे भितर केवळ पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष हे जात्रे पळयतात. पण हे आसून सुद्धा त्या शाळे भितर प्रामाणीक जर टीचर मेळ्ळे आसत म्हणजे लीड करणारे टीचर हे जर प्रामाणीक मेळ्ळे जाल्यार तो कशा पद्धतीन बरो रिजल्ट येवपाक शकता. आगरवाडा गांव जो एक प्रामाणीक गांव आसा. हांगा ज्येष्ठ नागरीक आसात, महिला आसात, ते आपापल्यापणे आपली सगळी कामां करून विविध जे कार्यक्रम आसा सांस्कृतीक आसो वा बाकीचे कितें आसो हे सगळे नित्य नियमान ते पूर्ण करता आनी खरोच तांकां सॅल्यूट दिवपाचो असो एक बरो गांव आसा. देवी सातेरीचो तेचेर आशिर्वाद आसा, कृपा दृश्टी आसा आनी असोच ह्या आमच्या स्पोर्ट्स क्लब हेंच्यांनी फुडें सरचें, देवस्थान समितीनी फुडें सरचें. आमचे केन्नाय हातपाड तुमकां लागपाक जाय, तुमी केन्नाय उलोवप मारा, आमी तुमच्या बरोबर आसा.